नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. हांव सुशांत कोकळकारान म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार ह्यो नव्यो साश्टींतल्यो गजाली तुमच्या मुखार घडयतात. सद्याक गौरांग एक जर आतां पळयलें जाल्यार आमचे कोंकणीक एक मांडो आसा, आयज येतलो फाल्यां येतलो पावून पावना म्हण. तशें सद्याक BJP आनी काँग्रेस हांची दोगांयची स्थिती तशी जाली काय दिसता. स्पेशली साऊथ गोंयाक पळयल्यार की कॅन्डिडेट कोण, BJPचो कॅन्डिडेट कोण, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण हेच हाजेर वचून कांय क्लॅरिटी मेळना. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर आज आनी एक नवें नांव आयलां फुडें BJPच्या हातूंतल्यान, तें म्हणजे निलेश काब्राल हाका उमेदवारी मेळ्ळ्या. ही कितें सद्याक चल्ल्या ती फकाण जाल्ली आतां. फकाण ते मे बी ते तांकांच खबर आसतलें कितें चल्लें तें. पूण तशें करून तूं सांगता भशेन आतां हांवें आनीक नवें नांव आयकलां, मोविन गुदिन्हो म्हणून. कळ्ळें तुका. अशें नांव येत रावतलीं. आतां कितले ते येत रावतलीं. आमी थोडे दीस उरले, आतां भितर येत रावतलीं. मे बी तुका हांव पयलीं म्हणिल्लें तशें BJP वचून रावता की काँग्रेस कोण आपल्यालो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता. सो मुखारली स्ट्रॅटर्जी करपाक. आनी काँग्रेसीक तूं पळयलें जाल्यार अशें दिसतलें की काँग्रेसीक हांगा पर्याय ना मायनॉरिटीचो फेस दिले शिवाय. ताचे भितर काँग्रेसी भितरूय लॉबिंग चल्लां. सो BJP हाजी एडवांटेज घेवपाक रावता. ना पूण BJP जर म्हणटा की आमचे कडेन इतले आमदार आसात आनी कितें आसा, आज आमदारी म्हणटात आमी शुअर जिखतले म्हूण. हय, आज तर आमच्या आलेख सेकेरान थंय हें केलां की काँग्रेस हे बालो किल्लो खंय उरला काय म्हणून काँग्रेसीचो. कितलीं जाणां गेल्ले काय म्हणटा जिखून हातूंत साश्टीक भितर. पूण ताका पयलीं पूण ते हे हाज्या पयलीं जेन्ना तो काँग्रेसीक आशिल्लो तेन्ना तो म्हणटालो की काँग्रेसीच सामकें हे सामको स्ट्रॉंग होल्ड, नुवें सामको स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा. आज ताजेंय मत परिवर्तन जाल्लें दिसता. आनीक आलेख सेकेर म्हणटा की काँग्रेसी कडेन आसात कोण काय म्हणटा. काँग्रेसी कडेन आसात. आलेख सेकेर जर अशी जर परिस्थिती आसा जाल्यार BJP काँग्रेसीक भिता कित्याक? BJP भिता काय BJP आपल्याकच आपल्या हाका भिता तें पयलीं विचार करपाचो प्रश्न दिसता म्हाका. की आपले भितर तांचे भितर जें भितरल्यान धुसपूस चल्ल्या ती पॅचअप जाले शिवाय ते उमेदवार डिक्लेअर करपाक शकनात. कारण ओपन थोडे कडेन तर सामकें डायरेक्ट अशें आयकूं येता की थोड्यांनी सांगिल्लें की आमी काम करपाना हाका दिलें जाल्यार. दुसरे वटेच्यान दुसरो म्हणटा ताका दिनाका, ताणें आपल्या ऑपोजीट काम केल्लें. हे BJPक चल्ला म्हणटा. हे BJPक चलना म्हणून ते इतले वेळ उरले न्ही. नांवां जीं येतात आतां मिटिंग तांचे भितर जातात. थोडे येतात, थोडे एक ग्रूप आसा एक कडेन मिटींग करता, दुसरो ग्रुप आसा दुसरे कडेन मिटींग करता. ओपन अपोज केल्लो आसा थोड्यांनी नांवांक अशें आयकूं येता, भितरल्यान आयकूं येता. आतां एलेक्स सेकेरा जे सांगता की लास्ट टायम कोण जिखिल्ले, कितली जिखिल्ले, तेन्ना तूं बाबडे काँग्रेसी आशिल्लो. तुमी जर सारकें केल्लें, तुमी सारकें केलें ना म्हण तुमी जिखले ना तें. कळ्ळें तुका. आतां तो म्हणटा सालसेतीक न्ही आमी सावथ गोवा जिखतले. वॉट अबावट सालसेत? सावथ गोवा सालसेत इज अ पार्ट ऑफ सावथ गोवा म्हणटा. बट आमी जिखतले म्हणटा. जिखतले पूण तांकां अजून कोण कॅन्डिडेट हें उगड सांगपाक जायना जावं अजून तो कॉन्फिडन्स दिसपाक जाय तोच दिसना मेजरमेंटाचो. तो कॉन्फिडन्स ना म्हणून ते मागीर बायल कॅन्डिडेट म्हूण मदीं घाले. बायलेचें नांव मागलां पार्टीन आनी हायकमांडान. मे बी पार्टी हायकमांडाक अशेंय दिसता आसतलें की आतां बायल दवरलें जाल्यार फुडें एखाद्या फुडल्या हाका जेन्ना 33% रिजर्वेशन जातलें तेन्ना आमकां हांगा कॅन्डिडेट बऱ्या पडटलो. हो बायलेची कितें हालचाल. दुसरें आसा की तांकां तो कोर्टाक भरून म्हणजे आमी दिलां हें दाखोवपाक. पूण अशें जर करपाक जाय जाल्यार कोणाक तरी सुरवातेक साकूनच हे स्ट्रॅटजी दवरून ताका कोण तरी ग्रूम करून वयर काडून ताका आपलो कॅन्डिडेट म्हणून 6 म्हयने पयलीं ते फाटीं 6 म्हयने फाटीं तरी हें करपाक जाय आशिल्लें. तें केलें ना. आतां कित्याक दिना आनी कितें करता तें खबर ना. आनी आतां पळय आतां तूं आमी जर सगळे 3 कॅन्डिडेट रावतले हे शुअर आहा 3 पार्टीचे. एक म्हणजे RGPन आपलो घालो, RGPन घालो आनी RGPन आपलो सगळो पोस्टर मारून प्रचारूय स्टार्ट केलो. सगळ्याक तांचे बॅनर लागिल्ले आसा. प्रत्येक गांवांनी तांचे बॅनर लागिल्ले आसा आनी तांचे कॅन्डिडेट भोंवपाक स्टार्ट जाले. आतां ताजे नंतर BJPचे म्हणटा इंडिविज्युअल भोंवप आशिल्ले आनी तांचे पार्टीचे प्रोग्राम चलताले. बट एज अ कॅन्डिडेट आतां उरतले कितले दीस आनी तो हे संपूर्ण दक्षिण गोंयाक पावतलो काय ना. दुसरें जे तूं आतां म्हणटा तशें RGPचे कॅन्डिडेट सगळ्या कडेन पाविल्लो आसा. BJP आपल्या पक्षा कडल्यान पाविल्ली आसा. आनी काँग्रेस जर ते स्थिती पळयल्यार काँग्रेस न्हिदल्या काय जागे आहा हेंच कळपाक कठीण आसा. आनी अजुनूय काँग्रेसीचो एक उमेदवार ठरना. आनी दुसरें म्हणटा आत परत हें की क्रिश्चन जर उमेदवार आसा, कॅथलीक उमेदवार दिवपाक जाय जर आहा, कोण उमेदवार
कारण एल्विसाचें नांव ताणी कन्सिडर केलां काय ना हाजेर दुबाव आसा. उरलो तो आमचो कॅप्टन विर्यात आनी एक सार्दीन हे प्रोजेक्ट केल्ल्या, पूण सार्दिनाक विजय एक सदस्यान काल परत हें केला की सार्दिनाक आपूण सपोर्ट करचो ना, आनी सार्दीन जर उबो रावलो जाल्यार आपल्याक काम नासतलें म्हणून ह्या इलेक्शनाक. हे खेपे काँग्रेसीक एक म्हणजे स्ट्रॉंग पॉयंट कितें आसा की जे बाकीचे पक्ष आशिल्ले जे आम आदमी, विजय सरदेसाय हे येवन मेळिल्ले आसात आनी हांचे कडेन एक जवळ बरो वोट शेअर आसा हांगा, सालसेतीक तरी आसा. विजया कडेन म्हणटूच फातोड्डा जालो, मागीर बाणावले तांचे बरो वेळ्ळे, म्हणजे कंबायन जावन तो. आनी सदांच आमी चिंतपाक की लोकसभे मारतना मातशी लोक वेगळ्या विचारान मारतात, म्हणजे पळोवन मारतले. तिसरो पॉयंट आतां जो लोकसभेच्या टायमार वेळ्ळे TMC फुटून थोडेशे एक भायर गेले, 4,000 मतां गेली, ती परती येतली, ती खंयचे जाल्यार हातूंतल्यान येतली तांचे बरोबर. सो हो तांकां एक प्लस पॉयंट आसा. बाणावले आसा ती थोडी मतां तांकां येतली, ती काय BJP वचपाना कशेंच तरी. तूं म्हणलें दुसरें की कोण कॅन्डिडेट. लास्ट जेन्ना आमी फाटली जर एक हें पळयलें 2 इलेक्शनां, म्हणजे एसेंब्लीची म्हणटा हांव तुका, जेन्ना 2017 जेन्ना ते मेजॉरिटी एक्स्ट्रा 18 नंबर सुद्दां येवन ते सरकार फॉर्म करपाक शकलें ना, तेन्ना म्हाका दिसता लुइजीन फालेरो तांचो हें आशिल्लो पार्टी प्रेजिडेंट. ताजे नंतर ताणें सोडलें आनी मागीर तो गिरीश पार्टी प्रेजिडेंट जालो. आनीक जेन्ना ताजे नंतर तुवें पळयलें न्ही जाल्यार दोनीय न्ही हिंदू आशिल्ले, पार्टी प्रेजिडेंट आनी ओपोजिशन लिडर. लास्ट इलेक्शनाक सेम जाले. सो एक खंय तरी आनी जो क्रिश्चन वोटर आसा, बेज आसा, तो दुसरी पार्टी कडेन डायवर्ट जालो. फॉर एग्जाम्पल तुगेले TMC कडेन जालो आसतलो, हेय गेले. सो हो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर हांगा की जर तूं सावथ गोवा जिखतलो जाल्यार सावथ गोवाक तुका मायनॉरिटी फेस दिवपाकच जाय, काँग्रेसीन तर दिवपाक जाय. म्हणजे तांचें राजकारण ताजेर डिपेंड आसा. तूं जर त्या लोकांक जर तूं तुमचे कडेन एकय लिडर ना जाल्यार मुखार ते वोटर तुमचे मरें. आनी एक जर फाटली जर सगळी हें केलें लोकसभेचे जर आमी जर एनालिसीस केलें, एक ज्या वेळार साश्टी काँग्रेसी बरोबर रावल्या त्या वेळार त्या वेळार काँग्रेस अशी वयर सरल्या, आनी ज्या वेळार साश्टी काँग्रेसी कडल्यान कुशीन गेल्या तेन्ना सामकी ढामकून पडल्या. बरोबर. चर्चिल जेन्ना UGDPचेर आयलो तेन्नाय तशेंच जालें की साश्टी आशिल्ली ती काँग्रेसीक सोडून UGDP वयल्यान शिफ्ट जाली. लास्ट टायम हो राविल्लो कोण तो आमचो अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स राविल्लो, तेन्ना साश्टीन ताका सपोर्ट केलो. पूण भायर अशें वातावरण जाल्लें की भायर साश्टीचे भायर आनी आमच्या काँग्रेसीक जी मतां पडपाक आशिल्ली ती पडूंक ना, ताका लागून तांचो प्लॅन्स हें जालो. पूण आज तूं म्हणटा पूण तेन्ना आनी एक 2 गजाली लक्षात घेवपाक जाय. त्या वेळार एक आम आदमी पार्टी म्हणटा ती हातूंत भितर आशिल्ली, दुसरी चलचिल आलेमांव हो तृणमुलाचेर रावन इलेक्शन लढले, आनी ते सगळे मेळून ह्या हांचे एक 25,000 सुमार वोटां कुशीन गेली. बरोबर. सो आतां ती 25,000 वोट आसा तेच हांव सांगता. आम आदमी लास्ट इलेक्शनाक सुद्दां जेन्ना हो जिखलो तेन्ना आमचो एल्वीस राविल्लो आम आदमीचेर 20-22,000 सुमार मतां काडिल्ली तांणी. सो तो जो हें आसा तो नंबर पडतो हाका पडटलो, आनीक बाकीचे पार्टीचो जो वोट आसा म्हणजे आम आदमी म्हणटा तोय हांचे बरोबर येतलो. आतां ते कितले पर्यंत रावतात तेंय आसा. पूण त्या तांगेल्या पार्टींतल्यान एक आवाज येता. काल तांचो तो प्रशांत नायक म्हणटा ताणें एक हें केलो की प्रशांत नायक आजो आम आदमी पार्टीचो कुंकळी ताणें इलेक्शन लडयिल्लें, ताणें हें केलं की सालदिनाक आमचो ओपोज आसतलो म्हणून. तर तांची मिटींग जेन्ना जाली माणिकराव ठाकरे बरोबर, तांची परती कोर टिमीची मिटींग जाली आम आदमीची, आनी ताणें डायरेक्ट सांगिल्लें आसा की आमी सांगिल्लें आसा की आमकां नन परफॉर्मींग मनीस नाका, आमकां एक न्यू फेस दियात. हे आपाचे लिडर म्हजे कडेन सुद्दां हांवें खूब जाणां कडेन फोन करून उलयलो तेन्ना उलयलां तांची कोर टिमींतली मनीस की आमी सरळ सांगलां की आमकां हें नाका, नन परफॉर्मींग नाका, आमकां एक न्यू फेस दियात. सो बेजिकली तांचें सांगपाचें अशें की आमकां न्यू फेस म्हणल्यार कोण विर्यात कॅप्टन ते तुमी काँग्रेस पार्टी दियात, आमी तुमचे बरोबर आसतले अशें तांचें आसा. सो सार्दिनाक वाडटो विरोध आसा, आनी सार्दिनाक वाडटो विरोध हो पॉलिटिशियना कडल्यानच आसा न्ही, की तुवें जर सोशल मिडियाचेर पळयलें
जाल्यार आमचे जे प्रोग्राम येतात ताजेर कळटा. युट्यूबाचे कॉमेंट येतात ताजेर तुमकां कळटा की की साधना- साधनाक कितलो ओपोज आसा तो. बरोबर. सो काँग्रेसीची एक हें आसता की बेगींतले बेगीन आपणे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करचो आनी तो मायनॉरिटी फेस आसचो हें एक तांकां प्लस पॉयंट आसपाक शकता. काल ह्याच सगळे हाचे भितर काल एक दीस सेंट्रलाक जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA तांणी नोटिफाय केल्या, रुल्स नोटिफाय केल्यात आनी ताका लागून काल आम आदमीचो जो बाणावलेचो आमदार आसा बेनझी वेगस ताणें म्हणला की हे फकत मायनॉरिटीज आनी मेजॉरिटी हांचे भितर उबी फूट घालपाचो हो प्रयत्न आनी इलेक्शनाच्या वेळार हो मुखार काडला इश्यू कारण हिंदू वोट्स पोलरायज जावं ताका फायदो BJPक जावचो हाका लागून हो हें काडला. हाजो सावथ गोंयाक जर घेतले BJPक कितें फटको बसपाक शकता? काय फायदो जावपाक शकता? तुका जर फटको बसता आशिल्लो जाल्यार आज प्रोटेस्ट स्टार्टच आशिल्ले. हय तेच म्हणटा एक आम आदमी सोडलेले बाकी कोण एकले काँग्रेसीन काडला. आनी तूं जर नॅशनल लेवलाक पळयत जाल्यार मुस्लीम लिडरान सुद्दां खुबशे जाणांनी मौलानान म्हाका दिसता एक 2-3 मौलानांनी तांणी स्टेटमेंट काडल्यात की रूल तो जावन आमकां कांय तशें करून हें ना. ताजो CAची हें भायर जे आमचे नागरीक कोण उरल्यात जावं तांकां खंय तांकां येवपाक जाय समज इंडियेक फॉर एक्झाम्पल बांगलादेशांतल्यान पाकिस्तानी तांकां येवपाक मेळटलें इतलेंच म्हणटा आनी कांय हें करपाना आमी हाजेर मुखार स्टडी करतले अशें सांगलां. सो वेनजी सोडून म्हाका दिसता आनी आज एलेक्स सिक्वेरान सुद्दां ताका वेलकम केलां. नाही एलेक्स सिकेरान वेलकम केलें म्हळ्यार एलेक्स सिकेर आतां सद्याक म्हाका दिसता प्रमोद सावंता परस जर कोण जर चड BJP लागीं आसता एलेक्स सिकेर काय दिसता पळोवपाक तो ते पळयल्यार ते जर पळयलेल्यार. पूण तसो बेंजी सोडून आनी कोणें हें केलें ना आनी तसो प्रोटेस्टूय बी खंय जालो ना जावं कोणें असो ओपनली येवन नाही म्हणला की हाका ना हो नाका आमकां अशें गोंयाक तरी खंय दिसून आयलें ना आज पर्यंत. सो ह्याच हाजेर आमी आमची चर्चा थांबोवया. म्हजे कोतान अजुनूय दोनूय पक्षां भितर जी क्लॅरिटी आसपाक जाय ती क्लॅरिटी दिश्टी पडना. ताका लागून लोक समरभीत जाल्यात आनी हाजो फायदो एकादी असले जर हे वाडत रावले जाल्यार RGP सारको जो पक्ष आहा तो काडपाक शकता. कारण RGPचो कॅन्डिडेट लोकां मदीं ऑलरेडी पावला. ताणें सगळ्याक सांगलां हे पळय हे करता ते पळय हांचे कडेन कॅन्डिडेट ना अशें तरेन हे तांचे हे आसा. सो हाजो ओवरऑल परिणाम कितें जातलो हें म्हणटा आमकां इलेक्शनाचे रिजल्ट ते कळटलेच. पूण सद्याक जो दोनूय पक्षांनी जात तितले जर आपले बेगीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले जाल्यार लोकां मुखार ते पावतले आनी लोकांक एक क्लॅरिटी मेळटली आमी कोणाक वोट करपाचो. सद्याक हो संभ्रम आनी कितलो दीस चालू उरता हें आमी पळोवचें पडटलें. आनीक हो बेगोबेग काबाल जावचो अशें सगळ्याचें मत आसा. इतलेंच आमी हांगा सांगपाक सोदतात. आनीक सगळ्याक म्हणटात देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.